गोंयकार इतले दीस नुस्त्या मार्केटांतल्यान नुस्तें खाताले ते चडशें नुस्तें आंध्रा आनी तामिळनाडूच्यान येतालें. फॉर्मेलिनाचें प्रकरण जाल्ल्यान सरकारान नुस्तें आयातीचेर निर्बंध हाडल्यात. मार्केटांनी नुस्तें सामकेंच उणें जाल्ल्यान गोंयच्या बोटींचें नुस्तें खंय वतात त्याचेर प्रस्न उबे जाले. आयज पळयात सरकार ह्या नुस्तें मारप्यांक स्किमीच्या माध्यमांतल्यान कितले पयशे दिता ते. नुस्तें मारप्याच्या येवजण्यांचेर सरकारान 5 वर्सांत 108 कोटी रुपया मोडले. 2013-14 वर्सा 24 कोटी, 14-15 वर्सा 27 कोटी, 15-16 वर्सा 27 कोटी, 16-17 वर्सा 9 कोटी आणि 17-18 वर्सा 21.31 कोटी येवजणेचेरूच कट दिले. वर्साक सादारण 20 ते 22 कोटी सरकार येवजण्यांचेर मोडटा. डिझेलाच्या वेटाचेर 5 वर्सांत 62 कोटी रुपया मोडले. सगळे प्रकारचे नुस्तेंमारप्यांक धरल्यार वट्ट 18 येवजण्यो नुस्तेंमारप्यां खातीर चालू दवरल्यात. तातूंतले कांय पयशे केंद्र सरकारूय दिता. नुस्तेंमारप्यां खातीर सरकार वट्ट 18 वेगवेगळ्यो येवजण्यो चलयता. सगळ्यांचेरूच मेळून वर्साक सुमार 20 ते 22 कोटी सरकार मोडटा. सेफ्टी मटेरियल घेवपाक नुस्तेकारांक लाखांनी रुपया मेळटात. डिझेलाच्या वेटाचेरूय वर्साक सरकार 15 कोटी मोडटा. सरकारा कडल्यान मेळटा त्यो सगळ्यो येवजण्यो नुस्तेंमारपी घेतात. मात गोंयकारांक ताजें आनी सवाय नुस्तें दिवपाचें सोडून ट्रॉलरवाल्यांचो एक्सपोर्टाचेर चड भर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.